वय घाल्या इत्या ग आवय घाल्या हां बट जस्ट इन केस अशी नाही घाल्या जस्ट जस्ट टू चेक विथ यू दॅट्स ऑल थँक यू नमस्कार ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सगळे श्रोते जनांक भाविक लोकांक मनापासून नमस्कार मगल आणि तांतू बशिल्या श्री राम तत्व श्री समर्थ तत्व तांकांनी साष्टांग नमस्कार सांभाळून घेयात देवांनो. आता मी मनाचे श्लोका धरून सुरू करूया. आजी 126वा 126th श्लोक. इतल दिवस नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी देव कशी भक्ताभिमानी असन ताजे खातीर ताणें कसले अवतार घेतले म्हणून तें ताणें सांगिल्लें. आतां ते प्रत्यक्ष अवतार घेवन आयले आनी तितले वर्स ते जगले त्या अवतारांतून हां आनी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे हें तांणी सत्य केलें. जाल्यार आतां श्लोक असो तो लिलावतार म्हण केले. जनाकारणे देव लीलावतारी बहुता परी आदरे वेशधारी तया नेणती ते जन पापरूपी दुरात्मे महा नष्ट चांडाळ पापी. जय जय रघुवीर समर्थ.
ओम. अथांगा समर्थ रामदास स्वामी म्हणटात की आत्ता थाई देवाल अवतार पळयले जाल्यार लिलावतार म्हळकलो जना खातीर जाना खातीर अजुनी सुद्दां देव लिलावतारी जावन येता म्हळ्यार कळ्ळें की आयते वेळार द्रौपदी खातीर कृष्ण आयलो तो लिलावतार जालो तो प्रत्यक्ष येनाशिल्लो जाल्यार तान्ने अप्रत्यक्षपणे ताका ते सारी रुपान आयलो तो खंयचेय रूप घेवचे शकता. तर तशी आतां हांगा एक जना कारणे कोणा खातीर येता तो भक्तां खातीर येता आनी भक्तां खातीर कसलेंय करूंक तो तयार आसा देव पाप कसलें करूंक तयार आसा. तावळी हांगा तांणी म्हणचे कलें की आतां फॉर एग्जाम्पल तांणी म्हळ्या की ज्ञानेश्वर माऊली आनी नामदेव हांगेले संबंद कितले सलोख्याचे आशिल्ले तें आमकां गोत आसा जाल्यार गुरू मेळचे पयलें ज्ञानदेव ज्या वेळार तांकां मेळ्ळेले त्या वेळी नामदेवाक फक्त विठोब म्हळेलो कुर्तार हात घेवन पंढरीरायाल थंय राबिलो आनी ताजे खातीर तो घेवन तागेल्या हातान जेवण जेवतलो खीर खातलो असलो तागेलो आवसुशी एक त्या आवसुगल पदर धरून राबतलो चेडूच न्ही तशी तो आशिल्लो. ताका दुसरे कोणाकय खंय विठ्ठल आसा म्हूण ताका दिसनाशिल्लें कित्याक दुसरे संतान सुद्दां तो अवतार लिलावतार घेता म्हणलें हें तांकां कळनाशिल्लें ताका. तावळी कळ्ळें जालें एक फंतां तांणी ठरयलें की म्हळ्यार तें आमकां गोरोबागल काणी गोत आसा खापर मारून तांकां कडेरी हें जालें ताजे पयलीं सुद्दां एक कडेन तांणी म्हळें की आमी हाका वचावें म्हणून कळ्ळें तीर्थयात्रे खंय पुणी वचां वारी पंढरीचीच वारी कोण करून जाल्लें जाल्यार आत्तां आमगेले देवागेल लिला खंय खंय आसा तें पळोवन सगळे कडेन आमगेले भजनांचो आनी प्रसार करता तेमी ती मध्य प्रदेशांत वचका महाराष्ट्रांत बाकीचे कडेन फिरका मध्य प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश सगळे कडेन आमी फिरया तीर्थयात्रा करून म्हणून ज्ञानदेवान सुचयलें नामदेवा येशी न्हय आमी सांगाती म्हणून तो म्हणलो नाबा तशें कशी येतलें हांव विठोबा सोन कशी येवचें हांवें म्हाका हावस न्हय ती तरी विठोबान सुद्दां सांगलें चल बाबा वच आनी मग नाम्याक समज सांबाळे म्हणून सांगलें कळ्ळें. आनी ते वचून तावळी एक फंता मस्त फंत तशी वारीक लागीं वचूले खंय खंय तरी एक फंत कळ्ळें जाल्यार वतना तें चमकून वचका लागता न्ही सगळे कडेन आनी थंय कळ्ळें हॉटेल बिटेल आसना तें हांगा कशी आमगेले पदयात्रा म्हणले तर तांणी वाटेर ठायी तांणी स्टॉल्स घालिल्ले उदक दिताले लिंबू सरबत दिताले मदें मदें जेवण दिताले मदें नाश्तो दिताले अशें सगळें सोय आशिल्ली. त्या वेळार थंय कळ्ळें ना पाप ते बायलेन बांदून दिलेले भाकऱ्यो आनी तो मिरची ठेचा आनी कांदो ते हाज्यान मुठ्ठीन धाडावचें आनी ताका सांगा ती भाकरी खावची अशें एक हें आशिल्लें. तसले वेळार एक कडेन वचूले थंय भूक लागिल्ली ताका तर तो एकडे बसलो झाडा मुळाक आनी ते भाकरे खावया म्हूण दोग जाणें बसले खावच्याक पळयल्यार अशी पळयत म्हणसर एक सूण आयलें आनी तांतूल एक भाकरी रोटी घेवन पळोवन गेलें. हाका इतलो कोप आयलो ताणें ताका पयलीं फातर मारलो हांव मोजून भाकरी हाडल्या ती आतां हांव कल खावचें आनी तुका कल दिवचें तूं तोंड घालें सुण्याने अशें म्हूण ताका उलोवचें लागलो. तरी मागीर हात समजायलें आस तें खावया म्हूण आनी कडेन कशी बशी एक भाकरी खावन पोट भरून घेतलें वर जालें आनी मुखार यात्रे वचूलो. ताजे नंतर नेक्स्ट टायम वतना ते खापराची काणी जाली त्या खापरान मान ताका कच्चे मडके म्हूण ठरयलें विठोबाल्या वचून कंप्लेंट घेवन की म्हाका गुरू ना म्हणून म्हाका तांणी हें मेळ्ळें तूं इतलो विठोबाची मगल गुरू आसतना म्हाका आनी गुरू कसले जाय. त्या वेळी त्या विठोबान सांगलें पळय हांवच परब्रह्म तत्व तरी परब्रह्माक कशें दाखयतलें तें दाखयतलें दुसरें कोणी जाय न्हय ताजे खातीर तो गुरू आसा तो हांवच ताका रूप घेवन थंय येता तूं ताका वचून मेळ फक्त कल्लें स बाकीच लोकांक गुरू मेळचे खातीर वण फिरका लागता जाल्यार तूं मगल मोगाच चेडूं न्हय म्हणून हांव तुका सांगता की औंढ्या नागनाथ मळेल कडेन तो एक तुगेलो सद्गुरू थंय बसला थंय वचून ताका मेळ
आनी तो तुका समची ज्ञान दितलो जे आपणाक अभिप्रेत असते. म्हाका दिसता आ चेरडू म्हूण तूं मल आवसू झोळयेन तूं राबलो जाल्यार आवस कश चेरडाक सादारण एक 4-5 वर्स जाली की बालवाडीन पुणी घालता. तशी स्कुलाक घालका, स्कुलात टिचरान शिकोवंका थोड्यो गोश्टी. आवसून कितलेय शिकयले तरके स्कुलाचें एक शिक्षण विंगड आसता की न्ही, तशी गुरुल्या तूं वचकाची. म्हळ्यार मगल व्यापक स्वरूप तुका कळटलें म्हूण तूं वच म्हूण. आनी तें वचूलतावळी ती जी लील जाली ती आमी सगळ्यांनी आयकल्या की तो म्हांतारो थंय न्हिदलेलो आशिल्लो आनी शिवपिंडीचेर पांय दवरून न्हिदलेलो. तळहान नुस्तें म्हणलें की कसलो तूं शिवपिंडीचेर पांय दवरून न्हिदला. म्हांतार आसलो म्हूण कळ्ळें जालें समन्हिद पांय तो काड पयले उठान बैस, ए झोगड्या उठान बैस म्हळ्यार इतलें हाजेर उलयलो तो की ताणें तितल्याच शांतपणान सांगलें. कळ्ळें म्हळ्यार थंय हांगेले आमगेल्या विठोबागेली तार गेलेली पयलेची की मगल चेरडा पेटयतस ताका घासून पुसून लक्क करी म्हूण. ताका कळ्ळें म्हूण नाटक करता बसलो की आनी ताणें कळ्ळें सांगलें यो देवा हांव म्हांतार जालां कल करचें मगल पांय म्हाका उबारच्याक जायना ती चेरडा. तूं एक काम करशी मगल पांय धर मा आनी खंय देव ना पळय थंयचे दवरी म्हाका कळ न्ही हांव देवा पिंडीस म्हणून. चुकून दवरलें दणू जालेलें की ना म्हणून न्हिदलो हांव म्हूण. ओके हांव दवरता म्हणालो आनी ते पांय घेतले आनी झर्र करून ताका ताळ्ळें आनी तोगू दवरलें. तोगू जमिनीर दवरल्यार ताका पांया म्हळ्यार एक पिंडी तयार जाली. अशें करून आनीक कडेन दवरलें थंय पिंडी तयार जाली. आनीक कडेन दवरली ते खोली भरी पिंडीची गाभाऱ्यान तूं. कड्डेर ताका दिसलें यो बा हे कसलो नमुनो म्हणून ताणें गुरुदेव गुरुवरा हांव तुका शरण येता म्हाका ज्ञान दी म्हूण सांगून ते पांय आपणाल माथ्यार दवरून घेतले. आनी माथ्यार दवरून घेवचे भितरी थंय तो लिलावतार पांडुरंगालो जालो आनी ताका सगळें ज्ञान जालें की सगळें भर हें परब्रह्म भरल्या सार भरल्या. सार भरल्या. विठोबा मुर्ती ही सगूण आसत ती आमकां मदत करता जाल्यार ती मायेची मुर्ती आसत जाल्यार मुर्तीन जें देवत्व आसा तें आमकां गायड जरूर करता मदत करता. जाल्यार गुरू जो आसा तो प्रत्यक्ष परब्रह्म स्वरूप आसा. तो आमचे खातीर लिलावतार घेवन आयला. आमचे खातीर तो सगळें नाटक करता. तर तोच तुमकां ताजो अनुभव हाडून दिवचें शकता. हें ज्या वेळार ताका कळ्ळें तावळी इतली खुशी जाली ताका. ताजे नंतर परत घार आयलो. घार येतना वाटेर थंय बसलो परत त्याच जाग्यार झाडा मुळाक भाकरी खावच्याक आनी खावच्या बसलो आनी परत तशीच सूण आयलें आनी सूण 2 भाकऱ्यो घेवन धांवच्या लागलें. धांवता जीव घेवन तावळी हाक एकदम अरे मगल पांडुरंग त्या सुण्यान तूं सुकी कोरडी भाकरी खाता. तूप घे देवा तूप घे हांव तूप लावन दितां अशी सुकी भाकरी खावं नाका म्हणून ताजे मागशी तुप्पा बुंदले घेवन ताजे मागशी धांवन वचूलो. म्हळ्यार हो फरक पडटा जेन्ना देवाल अनुग्रह जाता लिलावतार सगळें हांतू भरता त्या वेळार अरे तो कसली रूप घेना कसली रूप घेना आमचे खातीर तो नामाल अवतार घेता नामाचो अवतार घेवन येता. संत सखू खातीर तिका पाप वारी करकावण मनांत आशिल्लें तिका मायेन एक खोलीन बंद करून खांबा बांदून दवरले ती वचूं न्हय म्हणून. कळ्ळें मागीर संत सगळे वता आशिल्ले आनी ती तोंडान नुस्तें विठ्ठल 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 करता. तर कळ्ळें म्हळ्यार ती पयलीं तांचे सांगत वचूं भायर सरलेली वारीक कोणकी येवन हांगा चुगली केली माई लेगीत तुका सून पळय वचुली तिका उद्दा भरच्या वचनी त्या कळशी खंय की दवरले आनी ती वचुली म्हणून. तो ही ताण वचून तिका केंस साधून तिका ताण हाडलें आनी खोलीन बंद करून दवरलें. त्या वेळची माई सुद्दां अशें आसताल्यो आतां तशें आसना ती. 4 दिवस सासूचे 4 दिवस सुनेचे तशी जाल्या. सुनांक गेले न्ही आतां नातरांक गेले सुद्दां दिवस तशी जाल्यार त्या वेळार सासूगच दिवस आशिल्ले तिका बांदून घालें मस्त काम दिलें तर की झटापट काम जातालें तिगेलें जाल्यार बांदून घाल म्हळ्यार तिका वचूं जायना. तावळ ती रडता रडता आनी विठ्ठला 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 तांतू इतलें मग्न जाली ती थोड्या वेळान बाग येयली अशी टकटक जालें. कळ्ळें कोणाकय कळ्ळी तिका मात्र आवाज आयकलो कोण म्हणून विचारलें. तावळी ताणें सांगलें हांव सखू म्हाका भितर येवच्या दी. अरे पण बंद केलें म्हाका बांदून घाल्या कांय हरकत ना पण येता म्हणालो
आणि विठोबू साक्षात सखूगल रूप जावन थंय आयलो रूप घेवन आणि तिक्क सोडयलें आणि तो म्हणाला कांय व्हडना बाग इलूक गोंड दिलें आणि तूं वच वारीक धांवन वच ती लागींच आसा ती दूर वच न्ही ती तांकां जॉयन जा म्हूण आणि अशी सांगलें आनी हो स्वताक बांदून घेवन गोपाल कृष्ण विठोबू थंय खांबा बांदून घेवन राबलो आणि तिन्ने यो सरी त्या माईक गेली आणि घरच्यांक गेली इतले प्रेमान ताणें हें केलें कित्याक माईक वायट दिसलें अयो आपण इत्याक हिल्ल्याक इतलें वायट वागली म्हूण कळ्ळें तिका कळ्ळें की हो विठोब आसा म्हूण आणि थंय पळयल्यार ती थंय विठ्ठला 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 कोण जे पांय पडले तिने मात्ते उबारली मोरून गेली देह दवरली तिने थंयची विठोबाल चरणाचेर बाकीचे आयिल्ल्यान सगळ्यांनी ही कोण ही उट्टायनाची उपकार येत तिका म्हणून लायन लागिल्ली न्ही पळयल्यार तिने थंय देह दवरलेलो ती उबारून बाजू केली आणि नंतर कोणकी गांवच्यान तिगेले थंय अग्निसंस्कार केले अग्निसंस्कार करून ती परत आयली आणि हांकां सांगूक माईक ह्यो पाप वायट दिसता हं आणि तुगेले सुन्नेगल अगदी वायट जाल्लें म्हणून तो माय इतली कोपली माय म्हणाली मगल सुन्नेकल जाल्यार धाडी ती पळय उद्दा हाडू वचुल्या म्हणून उद्दा भरचें इतलें बरेंच मगल सून कल्ल्याक तिगेलें वायट जातलें न्ही न्ही तुगेल बायल अशी तुगेली ही सून अशें थंय वचुली तिने पांडुरंगाचे चरणाचेर देह दवरलो आमी तिका अग्नी दिवन आयलें अग्निसंस्कार करून आयलें दुसरें कोणें नाशिल्लें हांव गांवचो म्हूण अग्निसंस्कार करून आयलो म्हणून ना बा अशें कशें जातलें म्हूण तिने सकू ए सकू म्हूण आपयलें सकू आस खंय सकू गायब धावळ तिका कळ्ळें रे पांडुरंग आयिल्लो म्हणून आनी कड्डेरी थंय वचून ते हें काश्ट गोळ करूंक थंय वचुली आनी तावळे खंयची कशी कळचें तरी खंयचे मस्त लोक गेल्ले न्ही स्मशानांत कोणाल कल म्हूण कळना पयल्या खंयच्या हाड्डान थावन विठ्ठल विठ्ठल आवाज येतात की ते सकू गेले पूण तें काण विठोबान रुक्मिणी सांगलें की तिका परत जीव हाडय हो लिलावतार हे सगळ्यांक बाबतींत जायना म्हळ्यार मनान इतलें एक रूप जालेलें आसा न्ही आनी तुका जादू ना इत्या म्हळ्यार आमकां गो तसं अणू परमाणून मेळणू विंगड शोध लागता ती विंगड साहित्य तयार जाता विंगडात अशें हात लावन सुद्दां कंप्युटर हाडलो अशी तांची वेवस्था आयल्या कसलें टिक टिक कर काय म्हूण ना कसलें ना तसलें सुद्दां आयल्या तरी तावळी ती जादू म्हणूं जायना तिका रुक्मिणीने तिका परत जिवंत केली आनी ती परत आयली परत याना पळय म्हळ्यार अशी हो लिलावतार तशी पांडुरंगाने मस्तपंत देवाने लिलावतार घेतले कोणा खातीर जानां खातीर जानांक शिकोवचे खातीर की देव म्हळ्यार कल्लें ताका लील म्हळ्यार कल्ली नास्तिकांक आस्तिक्यत्वान तूं स्थिर करचे खातीर असलें सगळें घडता जाल्यार तरी सुद्दां हां ते कशी येता ती बहुतां परी आदरे वेशधारी आदराने ते नमुन्याचे वेस घेवन येता ती एक फंता तुकाराम जावन आयले एक फंत नामा शिंपी जावन आयलो एक फंता चोखा महाराल बायल तुमकां सांगता चोखा महाराल बायल ती सगळ्यांनी म्हळ्यार ती एक तरी सुद्रांची आनी ती गुरबीण आशिल्ली तरी तिका बाळणपणा सुद्दां कोणेय येवंक नाशिल्ली बाळणपणा कोणी येनी ती तावळ कोण करचें तावळ चोख्यान सांगलें आनी तिन्ने देवा विठ्ठला म्हाका कोणें नात रे देवा तूंच यो तूं मगल आवसू म्हण तर विठोबू एक सुयेण इगल रूप घेवन वचुलो आनी तिगल फुल्ल बाळणपण केलें आनी त्या चार्डाक जन्म दिलो आनी वचुलो हो लिलावतार ह्या क्षणा खातीर येता ती तितलें काम जालें की वता ती ताका लिलावतार म्हणटात मस्त वचरा बना ती जाल्यार ये हृदयचे ते हृदयी घातले द्वैत न मोडता केले आपण पायसे तांगेल तांकां कळ्ळें सेना न्हाव्याक कळ्ळें तशी हाका दामाजी पंताक तो म्हार जावन आयिल्लो तो देव म्हणून त्या देवाने कोणाक त्या राह्याक सुद्दां दर्शन दिलें आनी तांकां कळ्ळें कशी म्हूण हें सगळें लिलावतार त्या आदराने नाना नमुने आदर कोणाचेर आसता तांकां त्या भक्तांचेर आदर आसता भक्ताभिमानी आसतात ते भक्तांचेर आदर दाखोवन नाना नमुने वेस घेवन ते लील करतात ती हां आनी असल्यांक हें फट्टी म्हूण म्हणटा लोक आमी मस्त विज्ञान जाणटा ती म्हणून कोण आनी तूं बिलीव करना ती हें कशी साध्य आसा अशी साध्य आसा तशी मागशी विमान कल्लें नासतना चाक्क नासतना हवेंत उडतलें आमी वय म्हणटलें चिल्वे जाल्यार पुष्पक विमान केन्ना दवरून आयलें हां केन्ना दवरून आयलें रावणा गेलें न्ही कुबेरा गेलें विमान तें
त्या रावणाक हो तो भाऊ चौथ भाऊ तर रावणाने ताल्ल्या थंग कुबेराल्या थंग ते घेतिले ते कडेन रामाक मेळ्ळें म्हळ्यार बिभीषणान ताका रामाक दिलें आनी त्या विमानान तान फुल्ल तांगें सगळें लवाजमा सगळे वानर सेना सगळे फुल्ल नगर ताणें अयोध्या हाडलें म्हळ्यार कितलो व्हड विमान आसचें फावस तुमी सांगात हां हाजे ऋषी मुनी एक कपिल मुनींनी तांगेल्या बायलेक तांणी हें केलेलें कर्दम ऋषी की खंयचे एक ऋषीनी तांगेल बायलेक त्या ध्यानान तुचे आसतालें लग्न जालें आनी तें ध्यान लावन बशीन 17 वर्सांनी ते उतान आयले तो पर्यंत बायल तांगेली सगळी सेवा करताली पण ते ट्रान्सांत आसताले तांणी तिनकल खावेल ते खाताले अशी केन्ना खायनाशिल्ले पण ती सगळें घर झाड हें कोण स्वता सुद्दां समोर आमलें तांकांय पण जेन्ना ते उतान आयले तूं कोण हांगा फिरता असं म्हण त्या वळटीन सांगलें ब्रह्मदेवाल चल्ली आपण आणि तान्ने आपणाक लग्न तुल्या कोण दिलेलें न्हय तूं मगल नाथ असं म्हण ताका इतलें वायट दिसलें 17 वर्स दोन तूं अशी राबतस एकलीची चल आत्तां आमी ह्या पंता तुका एन्जॉय करूं दिता तर तान्ने विमान तयार केलें ताका सिद्धी वापरून आनी तें विमान इतलें व्हड आशिल्लें आतां आमी टायटॅनीक बोटी हें बोटी तें बोटी सादें क्रूज आनी तूं मांडवी न्हंयेन तूं आनी व्हड मुंबयचो यात्रा आसत म्हारग उज्जो जाल्यार ही सगळी नमून आसता तूं तांतू गार्डन आस खंय तांतू आनी कसलें असं हें असं कसलें स्विमींग पूल असं तें सगळें त्या विमानांत आशिल्लें आनी दोग जाणांनी मेळून सगळें हांगा तूं फिरून येलें तें ब्रह्मांडांत तें विमान घेवन म्हळ्यार विमान त्या काळान सुद्दां आशिल्लें तावळी होडविका आमचे असल्यानी आतां सांगता म्हण आमी विमाना शोध लायलो म्हण विमान त्या वेळार धरून विमान ह्या नांवानच प्रसिद्ध आशिल्लें तर असले हे जे आसा ती ते लिलावतार हे कोण तांकां सुचयतलो कोण तो देवाक लिलावतार हें कशें करचें आत्तां सुद्दां लोक म्हणटात हांव केल्लें म्हण हांव कल केलें मगल बुद्धीन केलें मगल मेंदून केलें मगल मनान केलें मन लावन हांव केलें जाल्यार मन बुद्धी चित्त अहंकार हो सगळो तुका कोण दिल्लो त्या परब्रह्मान दिलो तान्ने तुका देह दिलो आनी देहा सांगात हें सगळं दिल्लें म्हणून तूं करूं शकलो वय की न्ही तर तशी हे तया नेण ती ते जन पापरूपी पापी ते लोक असल्यांक नकारार्थी उलयतात न्ही कोण विश्वास दवरना तर समर्थांक भयंकर कोप येता तांचे बद्दल ते सांगतात ते कशे सती ते दुरात्मे महानश्ट चांडाळ पापी चांडाळ म्हळ्यार कळ्ळें चांडाळ म्हळ्यार हांगा थोडे लोक सवन तांकां चांडाळ म्हणटात पण आमी तशें म्हणनी चांडाळ म्हळ्यार ही वायट कर्म मागची काळांत शिक्षा जाताल्यो अशें कोणाक शिरच्छेद करी कोणाक हत्ती पांयां मुळान दी आनी कोणाक सुळार चडय असलें सगळें फासार चडय असलें ते काम करतले जे लोक आसता ती तांकां म्हळ्यार ती सुद्रशी तांचले लोक भय्येन म्हणा तांगेले लागीं वचनाशिल्ले तर तांगेले ते पळोवन न्ही ते रक्ता चिळकांडे उडल्यो ते पळोवन तांकां भयंकर वायट दिसतालें तांगेले दोळे सगळे तांबडे जालेले आसताले ते पळोवन तांबडे रगत पळोवन तसले तांकां चांडाळ नाल्यार मांग म्हणटाले तरी हांगा त्या हाज्याने तशी तुमी वायट कर्म केल्ले वार जाता म्हण असले लिलावतारांक तुमी जर ना म्हळ्यार देवाक शिरच्छेद करतात वे तुमी करूं जायना तुमी संतांक शिरच्छेद करतात वे ना तें करूं जायना तर तुमी महानश्ट चांडाळ पापी आनी अशी कोर नाकात देवानो कोर नाका ती पांय पडटा इथे म्हळ्यार ती कर्म तुमकां फाय भोगका लागता जसं पेरावं तसं उगवावं जे तुमी पेरता ती सो यू रीप तरी हांगा हो मनाचे श्लोक हें जाता ते सांगतात जनाकारणे देव लीलावतारी बहुता परी आदरे वेशधारी तया नेणती ते जन पापरूपी दुरात्मे महानष्ट चांडाळ पापी जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोध आल्या वळया दासबोध हातून दशक 6 वसने हो देव शोधन देवाक सोदची कल्याक खरो देव कोण ताका जर सोद ना जाल्यार आमगेल कल बिगडता हें सगळें करून जालें हें कल्ल मीत जाता आमकां खर कल्ल्या दिसना
कोण आड येता तर माय आड येता. माय म्हळ्यार कसलें? हां, तातूंत दोन गोश्टी आसा ती संवसारांतूं ह्या हातूंत पृथ्वीचेर म्हणा आमगेलें एक म्हळ्यार परब्रह्म जें सगळें कडेन आसा. जशें तुमी सांगता रांगोळी आसता न्ही ताजो एक बेस कलर आसता, बेस कलर, आनी तो बेस कलराचेर जी रांगोळी काडटा ती रांगोळी भोव घुमटी उठावदार दिसता. दिवाळी वेळार पळयात ती, हय की न्ही. आतां कोणकी एक दुर्गा माते गेली रांगोळी घुमटी काडली वाघार बशिल्ली आनी कड्डेर बाजूक ताका रंग भरले म्हळ्यार बेस कलर. तें मुखार मातशी सगळे कडेन आसा. हें बेस पुणी तो कितली जाग व्हरली तितल्यार मात्र भरतालो. जाल्यार सार परब्रह्म तशें न्ही, तें सगळें मायेक सुद्दां अंतर बाह्य व्यापून आसा. माय खंयची आनी परमेश्वर खंयचो हें कळना आमकां, कळना. जाल्यार जाणकार लोकांक कळटा जाता की तांकां माय दिसता, सगळ्यांक दिसता तशी माय दिसता. जाल्यार तांकां कळटा की ही नश्वर आसा आनी तांतूं लिपिल्ल्या परब्रह्माक ते पळयतात. तांतूं लिपिल्ल्या सार जें ब्रह्म आसता जें अविनाशी आसा तें पळयता ती, जें देवान क्रिएट केलें. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी फुलां बागेन खंय पुणी वचुली भोव घुमटे परमळ कळ्ळें. आतां किंवां खंय एक अशी रावंड मारच्या वचूली बा तरी पारिजातका सड पडला. पारिजातका सड इतलो पडला काल इथं आयकलें नाशिल्लें, सगळें दिदी फुल्ल दिसनाशिल्लें सुद्दां. भोर गच्च घुमटे धवी फुल्ल आनी ताका ते तांबडे देंट इतले घुमटे दिसता आनी सगळे कडेन परमळ सुटला. म्हळ्यार त्या परमळाचें आमकां कळटा जाता अगदी म्हळ्यार तें सौंदर्य पळयलें की आमकां दिसता न्ही तें नांकाक जाणयता. हाताक फुल्ल अशें ओंजळीन घेतल्यार अशें केल्यार परमळ जाणयतात मात न्ही, ताजी कोमलता जाणयता. हाताक स्पर्श जाता ती उरलेना ती एक क्षणाच तांगेलें आयुश्य इतलें नाजूक फुल्ल. जाल्यार त्या वेळार आमकां मनांत विचार येता की देवा ही इतली नाजूक फुल्ल, प्रत्येक फुल्लाचेर तूं काम केल्या. एक फूल दवर न्हू तुमी पळयात ती तें कल म्हणटा स्टील ड्रॉईंग म्हणटा ती तशी आमी हुबेहूब काडका म्हूण इतले मेहनत घेता ती. म्हाका तरी ड्रॉईंग येना जाल्यार जे ड्रॉईंग काडटा ती हुबेहूब काडटा ती, त्या चेहऱ्यागल भाव काडटा ती, हें काडटा तें काडटा, पण तातूंत जिवंतपण आसना. तो जो जिवंतपण आसा तें ती चेतना ती अंतर्बाह्य व्यापून आसता. तो तातूंत आत्मा तशी आमगेलो देह सुद्दां ताणें तशीच केलो. आनी हें खंय थावन आयलें? ही मायेन हें सगळें केल्लें म्हणटा ती. जाल्यार मायेंत इतलें सौंदर्य खंय थावन आयलें? माय इतली गोमटी तुमी सांगता कसलें पळयल्यार एक म्हळ्यार सगळें आमगे तेमीत आमी तातूंत गुंततात कल्मी ती ते सगळे दृश्टीन गोमटी आसता ती माया. म्हळ्यार सगळें पंच ज्ञानेंद्रियान जें करचें ताजो स्पर्श बरोवची, ताजी परमळ इतली घमघम एक वस्तूक ताजो नाद इतलो गोमटो की रुंजूंतच एखादी कोणें कोळोल वाजयता आस बा ओम तननननन वाजवी वेणू ओम तननननन वाजवी वेणू राधारमण वाजवी वेणू राधारमण ब्रह्मभाव हा निनादला जणू ओम तननननन वाजवी वेणू अशा हरीला कैसे जाणू अशा हरीला कैसे जाणू हृदयी अनुभवू हाची तिचा पणू हृदयी अनुभवू हाची तिचा पणू ओम तननननन वाजवी वेणू. ती वेणूनाद ऐकता ती राधा विसरली राधा अहमीपणू विसरली राधा अहमीपणू गोविंदू भरला सर्व कणाकणू गोविंदू भरला सर्व कणाकणू
बालकृष्ण महाराज की जय. हो हें परब्रह्मा वलें हें खंय थान आयलें सगळें आयलें खंय थान हां. तरी जशी वटवृक्ष जो आसता वटवृक्ष तरी तांतूं ते वटवृक्ष इतलो व्हड कशी जाता. एक दिसान जे बी आसता हां ते बी सुद्दां ते बीन थावन सुद्दां जायना खंय. ते कायळे आसत न्ही तांगेल विश थेंयता न्हू ते बी खाता ती आनी तांगेल विश थेंन ते बीच जो कुडको पडटा तांतू थावन न्हू म्हळ्यार इतलें हांतू थावन तें खत अशें तांतू थावन तो इतलो व्हड वटवृक्ष जाता वटराई जाता. म्हळ्यार ताजी पारंब्या बसून ताजे आनी कलकत्ता तरी कितलो किलोमिटर लांब रुंद एकच झाड आसत ओरिजिनल खंयचें म्हूण सुद्दां कळना. हें कशी जाता तर समर्थ हांगा स्तुती करतना श्रीधर स्वामीन एक श्लोक बरयला हां संस्कृतांत तांणी श्री समर्थ स्तवन तें आमी आतां पळोवया. बीजस्यांतरवर्ती वृक्ष सदृशम विश्वम यद एतन महत. हें इतलो व्हड विश्व कशें आसा वटवृक्षाचें बीज अशें ज्या बिजांत अख्खो वृक्ष सामायलेलो आसता तशी हें सगळें विश्व त्या परब्रह्मांत सामायलेलें आसा. यस्याम सूक्ष्मतया अधितिष्ठती पुरा माया वृषा सा परम. ती आमकां दिसता फालतू माया कांय उपयोग ना म्हणून जाल्यार ती माया गोमटी माया त्या हातूंत लिडबिडलेली आसता. आनी ती जेन्ना तिका शिव सांगता किंवा तो देव परब्रह्म सांगता वच आनी मायाक प्रगट करता तावळी ते जशी त्या बीन थान वटवृक्ष उगयतकी तशी सूक्ष्म त्या हातूंत अधितिष्ठती म्हळ्यार तांतू ती माया आसता आनी त्या मायेंतू त्या परब्रह्मात सगळे गुण आसता ती हां. पण ते कोणाच सत्तेने व्यापक जाता यद आच्छादयति इव चित्रमिति तद यत् सत्तया व्याकरोत तम वंदे गुरु रामदास ममलम सच्चित स्वरूपम शिवम. जय जय रघुवीर समर्थ. तशी तांणी सांगल्या तशी ते बीज जशी आसता तशी परब्रह्म आमगेले सद्गुरू श्री समर्थ आसत न्ही ते लिलावतारी आसत स्वता आनी आमच्यासल्यांक सगळें मेळका मेळका ते जीव सोड ते सांगता आसत तांकां कल्ल पडल्या तांचल्या सगळें कल्ले ना म्हूण ना जाल्यार तांणी इतले लोक तयार केले तर ताजे आमी त्याच सांगता ती की आमी सार शोधन करुया. म्हळ्यार माय आस गोमटी आस माय कलमीत आस तरी ती कलमीत आमकां दिसता मायेचें इम्पॉर्टन्स इतलें कल्ल्याक म्हळ्यार परब्रह्म आस म्हणटा ती पण आमकां आमगेल ज्ञानेंद्रियान आमकां कल्लें ताजो बोधची जायना खंय दिसना जाणेना कल्लें ना खंय पळोवचें केवळ संत सांगता ती तेंची सार म्हणून जाल्यार मागीर दिसता ताजे कल करचें आनी तें दिसता न्ही तें असार आस म्हणटा ती जाल्यार तें सगळे कडेन भरलेलें दिसता हां. इत्या म्हळ्यार तें सहज लभ्य आस सहज आमकां मेळटा उद्दाक पिवचें मेळटा वय की न्ही. मोबायल हांगा बसून उरलें तुमकां जगभर आयकता म्हळ्यार ही जी लील आसत हां ती परमेश्वरा ताजी तें चलयतले कोण तरी मोबायल कोण सोदून काडले ते पण ते सोदून काडले वय तांणी कशी सोदून काडले तांगेल मेंदून सोदून काडले तांगेल बुद्धीन सोदून काडले. ती बुद्धी कोण तयार केली तांगेल देह मुळांत कोण तयार केलें त्या मायेन केलो आनी ती मायेक कोण तयार केलें माय खंयच्यान आयली तर त्या परब्रह्मांतान सगळें रूप घेवन आयली ती. एक नववधू तुमकां सांगता हांव की दागिन्यान मडलेलें आसता सगळें म्हळ्यार नांका नथू बिंदी मंगळसूत्र तर जाल्लेंची चपला हार खंय हाजो मोहन माळो हें तें वाकी आनी कसलें तोडे आनी सगळें कलकल नांव आतां म्हाका लक्षांत येना कमर पट्टो पांयां साखळी सगळें घालून ती इतली गोमटी जावन वधू जावन येता बरोबर हां. ती इतली गोमटी दिसता आतां ते दागीन अशी आसा ती ते ज्या त्या हाजेरीच शोभून दिसता ती. नथू म्हळ्यार नाकांतू गोमटी दिसता बिंदी म्हळ्यार हांगा भांगान घाल्यारय गोमटी दिसता वय की न्ही हां. आनी कांकणां हांगाच घालता ती ते बाजूबंद म्हळ्यार अशी दंडाचेरीच गोमटी दिसता ती अशें सगळें आभुशण घाल्लें ती जाल्यार तांतू भांगार सगळें एक तें कोण पळयता सोन्नार पळयता बँकर पळयता सगळें पळयता जाल्यार आमी ताजी मुखार वचून आनी कल पळोवंक
की नथ घालूनच्या नाक कोण दिले, नाक कोण दिले, बाजू बंद करच्या हात कोण दिले, हे सगळं करतलो तो ईश्वर. त्या ईश्वराक कोण केल्ले, ईश्वर गुणमायेंतल्यान आयला, परब्रह्मांतल्यान मूळ माय प्रगट जाली. तिका सगळं नमन्याचें आशिल्लें आनी ती तिन्ने सगळे म्हळ्यार उत्पत्ती स्थिती लय जावंका म्हण हे तीन देव तीन निर्माण केले आनी ते सगळे मॅनेज करतात. म्हळ्यार उत्पत्ती जाले शिवाय इकले जायना सृश्टी, सृश्टी पळोवनूच जावंका, तें सगळं जावंका तावळी तिन्ने हें केलें. आनी तांकां इतलें तयार केलें तर के मूळ खंयचें, मूळ परब्रह्म. हे सगळे जशी वटवृक्षाची बीन तूं अख्खें झाड आसता तशी परब्रह्मान तें प्रती एक आसता, प्रती एक आसता, कळ्ळें. तर अशी ते सांगता ती. तर हें सार आमी सोदका कसलें पळयलें की न्ही आमकां तेंच दिसता. जाल्यार संतकल सांगता ती सगुणें जाई, निर्गुणाचे भेटी आलो सगुणा संगे, निर्गुणाचे भेटी आलो सगुणा संगे. आनी सगुणाक घेवनूच आमी निर्गुणा भेटीक वचका. जाल्यार कशी वचका, सगुणान कल्ल उपयोग जाता, ती आमगेलें नांव आसत, ती आमकां हें करता, सगळ्यांक तारता, भवसागरांतल्यान व्हरूंक आमकां पुणी माध्यम जाली, ती आमकां व्हरता, वय की न्ही. तर ताजे खातीर आमी काळजी कल घेवची की ताजी साथ सुट्टनाशी. आमगो तसो एक टायटॅनीक व्हडली बोट, फस्ट ती इतली व्हड बोट आनी दे वर सो कॉन्फिडंट की ती वतलीची. जाल्यार एक आयसबर्ग मुळाक आयलें नॉर्वे स्विडन थंय आनी दिसनाशिल्लें, म्हळ्यार उदका रंगून ते बर्फाची टोक अशी धार ताका की लाकूड सुद्दां कापून वचका. तर त्या हाजेर थंय मुळाक 7/8 आनी ओन्ली 1/8 पार्ट वॉज अबाव द सी लेवल. आनी कोणाकय दिसता न्ही लाटांत, तर थंय थावन ती बोट वचुली आनी तें लाकूड कर्र करून अख्खें शिगळ्ळें, शिगळ्ळें आनी कडेन तें गायब जालें, गायब जालें. तर तशी हें जें आसा न्ही तावळ तशी आमगेल जावं न्हय म्हूण आमी कल करता की आमी ओवर कॉन्फिडंट आसूं न्हय. आमी परमेश्वराले एक अवतार आसा परब्रह्माने आमकां देवान आमकां सांगल्या की नाम घेयाती, नाम घेयाती, वय की न्ही. तावळ तें नाम कशें घेवंका, नामा परते साधन नाही, नाम देते सर्व काही, नामा परते साधन नाही, नाम घ्या हो, नाम घ्या हो, नाम आपले हृदयी भरा हो, नाम घ्या हो, नाम घ्या हो, नाम आपले हृदयी धरा हो. नामा परते साधन नाही, आधी व्याधी इतर उपाधी, नाम तारी सर्वामधी, राम नाम तारू मधी, माय बापा तुम्ही चढा हो, माय बापा तुम्ही चढा हो. नावेच्या हांतू नामरूपी नावें चढाती, नाम घेत चढाती. म्हळ्यार ती सगळी नाव जी मायेन केलेली नाव आसकी ती चार्ज जाता. ताका कोणेय आयसबर्ग येवन ताका पुट्टोवचें शक्य ना. ते भक्कम नाम सगळ्याचें काम करता. कशी करता तरी आनी त्या खातीर विश सुद्दां नाम पचयता, गोतूच न्हय. शिवा आंगी चिता भस्म, शिवा आंगी चिता भस्म, शिवा कंठी राम नाम, शिवांगीचे रोम रोम, शिवांगीचे रोम रोम, राम नाम भरुनी वाही, माय बापा नाम घ्या हो, माय बापा नाम घ्या हो. जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थांनी कल सांगले न्ही रामाल नाव घेयाती. रामाल म्हळ्यार रामागलेंच म्हण न्हय, त्या परमेश्वराल नाव घेयाती, सगुण भजाती, सगुण नाम घेवन त्या नावेन चडाती मायेच्या. म्हळ्यार ती माया आमकां श्रेयस दितली.
प्रेयसा वाटेन वच्ची ना नाल्यार केन्ना आमी भोवऱ्यांक शिरकतात प्रपंचाच्या पंचेती म्हळ्यार प्रकर्शाने त्या पंच ज्ञानेंद्रियांच्यान एक फन शिरकली की चिकट भायर येवच्या जायना. तशान म्हणटात आमगेलो अहंकार घालय कशी घालोवचो देवा म्हाका कळना. तावळी ते तुकारामान सुद्दां प्रार्थना केली की म्हाका कले सार म्हळ्यार कसलें कळना, म्हाका तूं म्हळ्यार कोण कसलें कळना. म्हाका कळटा फक्त साधकागेल प्रगती जाली हें कल्ल्या वेल्यान कळटा गो तसवें की आमगेल अवगुण आमकां पयलीं कळचे लागतात. माझे मज कळो येती अवगुण काय करू मन अनावर. म्हाका कळटात म्हगेलो अवगुण जाल्यार हांव काडूं शकना. गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले देवा म्हाका गोत्तच ते चिकटल्यान जाल्यार म्हाका काण घेवच्या जायना रे. ते काढून घ्यायचे काम तुला दिले इतक्यात समजले असेल चिकी. झाले माझे मन रक्त बंबाळ की याची काही क्षिती नको मला. मिरे नवजात अर्भक तुझेची फक्त माऊलीचा स्पर्श जाणे. तुझा प्रेम पाना देई मिरे तानी नाही तो रडे हे आवरे. इतली सांगना पडे तो धांवन येता देव. सगुण निर्गुण देवा म्हाका कसले कळना. सद्गुरू हांव तुका शरण आयला. तेमिती म्हाका हें कसलें सार आनी कसलें असार हें शिकय. नाना नमुन्याचें उदाहरण दिवन शिकय. आनी तांणी सांगलें की परब्रह्माचें तांगेले सिद्धांत प्रूव करच्याक समर्थ दृश्टांताचो पावस पडयतात. तशी ह्या हातूंत तांणी दृश्टांत विंगड दिवन पावसूच पडयला कळ्ळें. आनी तांतूची स्वतागेल आत्मानुभव कशें आयलो हाजें रहस्यपूर्ण वर्णन सुद्दां ते करतात पदोपदी. आनी तांगेलें अशें म्हणणें आसा की प्रपंचाचो व्याप उडोवंका म्हणना, प्रपंचांतान भायर पडका म्हणना, संन्यास घेवंका म्हणना, फक्त केवळ सूक्ष्म विचारू तें हांव कशी तुमकां सांगता तशें विचार करात. सार खंयचें असार खंयचें ताजी गुणधर्म आसा ती त्या दृश्टीन पळयात. म्हळ्यार प्रत्येक जणाक आत्मज्ञानाचो अनुभव येवच्याच शकता. आनी हांवें तो स्वता घेतला. हांव म्हळ्यार हांवें न्ही, समर्थ रामदास स्वामी म्हणटा ती आपणें तो स्वता घेतला. आनी तेवें ह्या जन्मांतूची मनाने संवसारांतल्यान विंगड जावन मनाने तांणी संवसार सगळे जगाच केलो, सगळे भारताच केलो, महाराष्ट्राच केलो, राजकारण केलें, सगळे जाणांगेल प्रपंच केलो तांणी, लोकांगेल प्रपंच सांबाळलो. जाल्यार तांतूं केन्नाय शिरक न्ही ती. तांणी हजारो धोती आनी हें दान केलें. कितकी हजारो लोकांले कपडे नाशिल्ले आनी स्वता एक लंगोटी बांदून फिरताले पाप हिमालयान सुद्दां. तसलें तांकां कसलें जायनाशिल्लें. इत्याक तर ते स्वस्वरुपाकार जाल्लेले आनी तशी जावच्या जाता हें तांणी सांगलें की ते देहीच विदेही दशा भोगता येते कळ्ळें. निर्गुण देवा लागीं अनन्य प्रमाणे अनन्य जावन राबका. म्हळ्यार कसलें की प्रत्येक दागीन पळयलो की दागिने नाका गोमटो दिसता न्ही, कितलो गोमटो दिसता. जाल्यार दागिन्या पाशी नाक कितले गोमटे आसा. ती वधू इतली सजल्या तिगेल तोंडावेल लाज कितली गोमटी आसा. कितली गोमटी दिसता ती. तिगेल चेहऱ्यावेल ते भाव कितले गोमटे आसा ती. तो तरी वर तिजेर फिदा जाला ती पण बाकी पळयतले सुद्दां कितले गोमटे सौंदर्य अशें म्हणटात. तें खंयतून येता तें मायेचें सौंदर्य. आनी तें मायेचें सौंदर्य येता खंय परब्रह्मांतान येता. कित्या म्हळ्यार पियूची प्राणेश्वरी खंय. शिव आनी शक्ती दोनी एकच. आनी शिव कले करना म्हणटा ती पण शिवागेली शक्ती येवन सगळीं काम करता आनी परत शिवांत विलीन जाता. आनी तीची ताका अंतर्बाह्य व्यापून आसा आनी गोमटें रूप दाखयता शिवागेलें. उगडे नागडे रूप दाखयना. कल्या म्हळ्यार मगल बामणागेल लाज हांवेंच राखता. भोव गोमटें करून दाखयता. तो स्मशानांत राबतलो हें पण तशी रौद्र रूप शक्यतो दाखयना. तर गोमटेची जे घनश्याम हा राम लावण्य रूपी तशी राम आनी सीतान सुद्दां ती सीता तागेल घनश्याम म्हळ्यार एक पंथां ते हें करतात न्ही टीव्हीन तो कृष्ण दाखयतात बरी निळो काळो दाखयतात. तशी ना. आत्तां पळया ती कशी आकाश दिसता आसा भायर भोव गोमटें एक नमुन्याचें घनश्याम हा राम लावण्य रूपी
महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी तशी तो राम. हां तागल सौंदर्य तशी त्या रामतत्वात सौंदर्य तें कोण हाडयता? ती प्राणेश्वरी. तागल प्राणेश्वरी कोणी? सीता. सीता ही तागल माया. त्या माये शक्ती खंयच्यान येता? त्या रामतत्वांतल्यान येता. आणि ती शक्ती कल करता सगळे संसार ती करता. आणि राम आराम बसला म्हूण दिसता जाल्यार ही शेवटी ती शक्ती तागलीच तागल्यान तानूच येता आनी ताज्यान तूच विलीन जाता. हें आमी सार सोदका. म्हळ्यार आमकां कसलें जायना. आतां आमी हें वाचच्या तशी त्या निर्गुण देवागल घडये घडये जर उगडास केलो हाजी मागशी कोण आसा? प्रत्येक हांतू हाजो कसलेंचो असार खंयचें तें पयलीं कळका वय की न्ही. असार खंयचें तें कळका तरी कशें कळचें तर ताका उत्पत्ती आसा. आतां हे ढग आयले, हे ढग तशी राबतात थंयची कोणाकी धन निपोवन दवरचें आशिल्लें ताका बँक बीक ना म्हणून तो निपोवन खंय की घेवन वचलो कोणाकय कळनाशी जाल्यार ताका कळका न्हय. ताका खूण कळका न्ही खंय म्हणून. तो वयर पळयलें एक मोड आशिल्लें आनी घनची अशी दाट. अरे वा हांगा ढग, ह्या ढगा मुळांत आमी निपया. आनी ताणें खण खण थंय निपयलें. मस्त दिसान थंय वचले तो ढग थंय राबता तो ढग दुसरे कडेन ढग सोदून वचून तें धन कांय मेळ्ळें. अशी नमन्याचें निर्गुण आनी सगुण. हें सगुण आसा न्ही तें आत्त आसा थंय फाय आसना. फाय आसा थंय पर आसना. आमी सांज चेडूं म्हूण जल्मा आयली. हां त्या वेळार कशी रडली हें केली. आत्तां आमी व्हड जाली म्हळ्यार तरूण जाली. त्या तरूणपणाचे गोमटाय विंगड आशिल्ली. फूल कशी उमलता न्ही तशी मायेचे पाकळे उमलत वता ती विचारना. ती माय विचारना तुगेल सौंदर्य कोणें पळयतलें की ना म्हूण. इवन मनुश्यागलें सौंदर्य तीच उमलयता. लोक ताजे एप्रिशिएट करो ती न करो ती. आनी आमी कल करता ती आमगेल भितरलें सौंदर्य पळयनासतना आमी दुसऱ्यांगेल सौंदर्य आमकां दोळे भायर दिलेत न्ही दुसऱ्या सौंदर्य पळोवन तांचेर जळटा ती. अरे देवान आमकां कितलें दिल्या सौंदर्य म्हळ्यार नुस्तें दिसचेंच न्ही. चेहऱ्यावेल लाज, दोळ्यांतलो जिव्हाळो, प्रेम हें एक सौंदर्य आसा. हातांतलो मऊपणा, हां रांदप करचें कौशल्य हें एक सौंदर्य आसा. स्त्री गेलें दादल्यांगेल सुद्दां तशीच पौरुश, सगळ्यांक मदत करची, दान धर्म करचो हें एक सौंदर्य जावन आसा. तें पळोवंक तावळी दुसऱ्यांचेर हें करचें न्ही. आमी कशी सौंदर्यवान आसा ती देवान कल दिल्ल्या कावंट युअर ब्लेसिंग्स हें करता. म्हळ्यार ती माया आमकां फसोवंक शकना आनी तातूंत सार सोदूंक ती मदत करता. आतां आमी पळोवया सार कशी सार शोधन. आतां पयलेच हांतूंत तांणी कल दिल्लें तो विचारता हें ना ना म्हणटा सत्य ना सत्य ना मागीर तें दिसता कल्याक म्हाका खरें दिसता हांव फट्टी कशें म्हणचें. तावळी समर्थांनी त्या शिश्याक सांगलें चेडा हें तुगेल देह आसा पळय होची जड आसा वय की न्ही. आनी तुजो आत्म आसा म्हणून ताका जीव आसा. आतां आत्म भायर पळोवन तुगेलो देह मात्र व्हरना पळय त्या देह म्हळ्यार अगदी मातीची तो ताका कोण लासून घालचें नाल्यार पूर्ण घालचें ताका कसलें म्हत्व ना. तो कसलें करूं शकना. तर तसले त्या जड देहान हाड्डाच खोळीन तूं मांसा गोळ खंय तशें तुगेले दोळे आसा चर्मचक्षू ते जड आतां तसं ती पायना. तर त्या हांतूंत त्या दृश्टीने तूं जर पळयलें सगळे कडेन तर ती दृश्टी सुद्दां ती दृश्य जें आसा तें सुद्दां नेचर तेंय उत्पन्न जालेलें आसा. तें बदलता आसा स्थित्यंतर ताकाय नाश आसा. तुगेल देह उत्पन्न जाला तूं सांज जालो व्हड जालो म्हातार जालो फाय मरून वचस हें सगळें उत्पत्ती स्थिती लय हें तुम दोग जाणांक आसा. म्हळ्यार दोगड जाणांय मायाची मायाक पळयत आसा म्हणना पण ती सत्य दिसता की न्ही. आमी स्वप्नान तूं आमी कलकल पळयता ती स्वप्नान पळयता ती घडता तें स्वप्नान तूं घडता पळयता तो स्वप्नान तूं पळयता म्हणना पण अगदी खर दिसता. जाल्यार केन्ना तें फट्टी म्हूण कळटा जेन्ना आमकां जागृत जाता की हां कोणाक कोणी गुड्ड्यार्थान लखून घाल्ल्या म्हूण जागृत जाता आनी तो पळयल्यार हांतरुणार्थान पडलेलो आसता. हां तशें जाता. पण जागे जेन्ना येता बायल विचारता स्वप्न पळय तुका म्हूण. हां ह्यो हय गो वांचलो म्हूण अशी हें वांचलो म्हूण आमकां केन्ना दिसचें तर जागृतीन सुद्दां हें जागृती हें सुद्दां स्वप्न आसा. फक्त कल्लें आसा की मृत्यू पर्यंत आमकां तें आमकां जाग येना.
हें जागृती हें सोंप्प ना पण तांथान जाग केन्ना येता हें फट्टी म्हूण केन्ना कळटा आमगेल आत्म जेन्ना देहांतल्यान भायर पडटा तावळी आमकां हें सगळें सोंप्पनशें दिसच्या लागता तावळ उडास जाता तावळ तें पळयतलो आमगेलो आत्म आसा पळय तोवय एक परब्रह्माचोच अंश तो पळयता तें सार ताका अंत ना आदी ना तो ताजोच एक अंश ताजो भाग आनी तोवय माये वारीची तांतू विलीन जावन आसा ताजे नंतर येतले आत्मा परमात्म्या संबंद आतां आमी हें पळय आज सार म्हळ्यार खरें धन ट्रेजर आतां एक व्हड अंबानी म्हळें हें म्हळें टाटा लोक तांचो मस्त पयसो तरी तांणी एम्प्लॉईज जी आसा ती तांगेल मुखार अशी रचून दवरतात रे ते ना तांगेल तिजोरी आसता तांगेल हें आसता थंय सगळे कडेन दवरता ती तर तांणी खंय दवरल्या म्हूण सांगलें पळय समर्थांनी इतले नमुन्याचें तांणी ज्ञान दिल्ल्या पळयात वाच्या समास नववा दशक 6 समास 9 सार शोधन श्रीराम गुप्त आहे उदंड धन काय जाणती सेवक जन मालकाने ते उदंड धन जे ताल्ल्याक आस ते गुप्त दवरल्या तागल तिजोरीन तूं बंद दवरल्या ते तिजोरी सुद्दां अशी आसता मस्त कडेन हांव पळयल्या ते इवन आमगेर हांगा आसा ते चोर तिजोरी म्हणटा चोर खण ताका ताजे एक कशी फिरावचें म्हण एक हें आसता ताजे एक फंत अशें फिरावचें एक फंत अशें फिरावचें तें सगळें कळका लागता आमगेल्या बँकान सुद्दां तशी आशिल्ली आमी कॅश आनी दवरतात न्ही ऑड लॉकर हाजें ताजी तशी एकदम उघडना तें ताजी जर नंबर गोतना तरी कोण्णा ती तें उगडचें जायना आनी तें फुट्टोवच्याक सुद्दां जायना म्हळ्यार भितर कोणें जर शिरकलो तो मेल्लोच तर कोणाक गोत्तस की ताका आपोवन हाडका लागता एक फन तशी जाल्लें एक पाप सिपॉय थंय वचुलो आनी ते इन्स्पेक्शन रूम म्हूण आसता लॉकर आसता थंयच मद्दे एक हॉट आमी कॅश बीश दवरता ती तो ते इन्स्पेक्शन रुपान ते काडलें आसता एक टेबल आसता खुर्ची आसता थंय वचून दणुलेलें दिसता जेवण वचुलेलो न्हिदोन पळो बँक बंद जालेली कळ्ळी आनी तें बंद आशिल्लें तें आमी बंद करतना प्रती एक बागील उगोवन पळयता ती कोणें न्हिदोन पळोवनी म्हणून तें कोणकी विसरलें आनी तशी बंद केलें आनी तो भायर आयल्या काळोख अंधकार म्हण न्हय तें हव सुद्दां येना खंय म्हळ्यार ताका दिसलें आतां पण मोर वतलो भिल्ल तो भिवून ताका कल्ल कोरका म्हणून कळ्ळी आनी कड्डेरी तागेल घरच्यांनी चवकशी केली की तो घार कशी येनी म्हणून तावळ तो आयिल्लो मस्टराचेर तागेलें नांव आसा तो अशें वतन पळयलें भायर आयिल्लो पळयलें म्हणना पळय कोण काडटलें तो मालक जो आसा ताका मात्र ताजें नंबर गोतस काडचें म्हणना पळय तें धन आसा पळय गुप्त आहे उदंड धन काय जाणती सेवक जन तयास आहे ते ज्ञान बाह्याकाराचे भारतान कशें दिसता मजबूत दिसता पण शेवटी तो मनुष्य पाप घार वचुलेलो ज्येश्ठ ना आशिल्लो तो म्हळ्यार रिटायरमेंटा आयिल्लो म्हणटालो तो वचून जेवण खंयची न्हिदत आशिल्लो तर रात्री ताका फोन आयलो अशेंच मनूक शिरकल असो दिसता तो मेळना तें उगड काम बेग बँकांत वचून 2 जाणां 2 चावे आसतात न्ही आनी तें उगडलें तें लावन पळयलें तो नर्वस जावन ब्रेक डावन जावन ही वॉज अबावट टू कोलॅप्स ताका भायर काडलें सांग चिकल्लें की हें उदंड धन अशी वाऱ्यार सोडना ती तशी हें परब्रह्म आसा न्ही तेमी ती गुप्त दवरल्या देवाने ती सगळ्यांक मेळना हें ते कोण ताका लायक आस की तांकां मात्र मेळका गुप्त ठेविले उदंड अर्थ आणि प्रगट दिसती पदार्थ शहाणे शोधिती स्वार्थ परंतु तो अंतरी असे श्रीराम स्वार्थ खंय आसता शहाणे शोधिती स्वार्थ मगल खरो अर्थ कल्लें म्हाका परब्रह्मा ज्ञान जाय म्हाका आत्मज्ञान जाय तो बसला खंय आमगेले भितर बसला आनी आमगेले परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू परां पश्यती न अंतरात्मम कश्चित धीर प्रत्यगात्मनम ऐक्षत आवृत्त चक्षुः हें परब्रह्मम ऐच्छत तशी ते आमगेले सगळे अवयव भायर आसा पळय दोळे भायर कान भायर बाजूक नाक भायर बाजूक स्पर्श भायर सगळे वास सुद्दां अशी सगळे नमुन्याचे तरी ते कळणे म्हूण तशें आसता न्हय पण सार खंय आसा ताजे भितर आसा तैसे दृश्य हे माईक जें दिसता तें माईक म्हळ्यार कळ्ळें की माया तांथन माईक जाता कळ्ळें पाहत आसा ती सकळ लोक
जरी परी जयास ठाऊका विवेक ते तदंतर जाणते. तदंतर आत एक कडे तदनंतर असं थोड्या पुस्तकांत तदंतर तत् अंतर त्या जे जे दृश्य दिसतं असं ताजे अंतरांत कल्ले असं त्या दृश्याच्या माईक दृश्याच्या हे कोण जाणटा जे विवेक करतात. विवेक म्हळ्यार कलें सार असार हाजे बद्दल योग्य विचार करतात तांकां मात्र कळटा. श्रीराम द्रव्य ठेवून जळ सोडिले. थोड्या जाणांक त्या काळांत बँक्स नाशिल्ले. नमनमुन्याचे पदार्थ नमनमुन्याच्या पद्दतीने जळ हे धन निपयताले. कशी गोतसवे खोण 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 न्हू तांणी एक व्हड हौदसो केलो. इतलो व्हडू की तळशे बांदले एकदम स्वच्छ. आनी ताजे मुळाक द्रव्य ठेवून जळ सोडिले तांत उद्दा सोडले. लोक म्हणती सरोवर भरले तयाचे अभ्यंतर कळले समर्थ जनाशी. समर्थांक गोतस ताजे मुळाक कल्लेस. तशी समुद्र आसता ताका रत्नाकर म्हणटात. नाना नमन्याचे रत्न थंय मेळटात. वयर कल्ले मीठ सुद्धा दाखव भूर सुद्धा दाखव जाल्यार मुळाक खरी रत्न 14 रत्न भायर काडी समुद्र मंथनांतन गोतसवे. तशी तैसे ज्ञाते ते समर्थ तांक बरोबर गोत आसता. तेही ओळखिला परमार्थ इतर ते करीती स्वार्थ दृश्य पदार्थांचा. तांकां दिसता होच मगो स्वार्थ म्हणून. हांगा चुका पडिला कल्या म्हळ्यार तुका तूं कोण म्हण तुका गोत ना तिलमिती. तुगेलें मायेचें स्वरूप आसा गोत ना तिलमिती. तूं दृश्य पदार्थांक खर मानून थंयच शिरकता. ते दृश्य बाजू करपाक ही बुद्धी तुका जायना. आनी जायना जाल्यार ती तूं दृश्यागेल प्रार्थना करना की म्हाका वाट कोन्न दी म्हाका श्रेय दाखय. तूं तांतू शिरकून 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 आनी शिरकता. काबाडी वाहती काबाड कश्ट करता पडटा ती वय की न्ही. आनी जगात सार आनी असार दोन्ही आसत. भाग्यवान पुरुष आसत न्ही ते सार सेवन करता ती. आनी भाग्यहीन पुरुष असार सेवन करता ती. म्हळ्यार वज्य भोंवतले वज्जेच भोंवत बसता ती. जाल्यार श्रेष्ठ पुरुष मात्र मौल्यवान रत्नांच उपभोग घेता ती. तशी हांगा श्रेष्ठ भोगी ती रत्ने जाड हे जयाचे तयास गोड कर्मयोगी. एक काष्ट स्वार्थ करीती एक वज्ज भावन लाकूड तोडे हें करता बसतात पाप. एक शुभा एक वटे गौरी करतात शेण्यो करच्यान तांगेले दिवस वता जीवन वता. पण शेणी करतली जनाबाई तरून गेली. इत्या म्हळ्यार तांतू तिने विठ्ठल भरलो. प्रत्येक शेणीन तिने विठ्ठल भरलो आनी विठ्ठल तत्व भरले त्याने ती तरून गेली. तैसे नव्हेत की नृपती सार भोगते. एक काष्ट स्वार्थ करता ती भोवन 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 मरता ती. जाल्यार सार भोगते नृपती राय ते श्रीमंत राय म्हळ्यार तांकां राज्यच का म्हणना सगळे परब्रह्मा राज्य तांकां मेळ्ळ्या. समर्थ असले लोक तैसे नव्हेत की नृपती सार भोगते. श्रीराम. एक मिनिट दीव लायता विसरली. जयास आहे विचार ते सुखासनी झाले स्वार. इतर जवळील भार वाहातची मेले. श्रीराम. एक दिव्यान्ने भक्षिती एक विष्ठा सावडिती. आपण वर्तेलाचा घेती स्वाभिमान. प्रपंच म्हणून कल्लेपुणी करता बसता ती. कोणाक पान खावचें व्यसन खंय कोणा दारू पिवचें व्यसन खंय कोणाक पयशाकडे करचें व्यसन कोणाक प्रॉपर्टी करचें व्यसन कोणाक दुसऱ्यांक तुच्छ लेखचें व्यसन तें एक व्यसन आसता. जाल्यार जे हे आसा ती एक दिव्यान्ने भक्षिती म्हळ्यार प्रती एक चांडाळांत थाय परमेश्वर पळयता ती. दुश्टांत थाय तागेल बरें खंयचें आसा तें पळयता ती. आनी एक बरें हांत सुद्दां केरें 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 करून ताजें हें काडटा ती कल्लें किरी कल्ल्या करता रे म्हूण स्वामीजी म्हणटात केलें. तशी रडतच आसता ती. कल्ले मेळ्ळें तें पळयना ती. कल्ले मेळ्ळी तें घेवन सारयत बसता ती. आनी आपणें सारोन घेता ती दुसऱ्यांगेल मनाकय सारयता ती. पळय म्हाका अशी ना तशी ना करून. तरी सार सेविजे श्रेष्ठी असार घेयजे वृथा पृश्टी. वृथा पृश्टी म्हळ्यार कल्लें की
जे खरोखर श्रेष्ठ आसा ती तांणी सारच हें करता वय की न्ही. आळशी आनी ऐत खाऊ लोकांनी असार सेवन करचें. सार असार सेवनाच विवेक कोणाक कळटा? फक्त सज्ञान म्हळ्यार बुदवंत लोक, ज्ञानी लोक, कोणा आत्मज्ञान जालें की तांकां मात्र कळटा सार आनी खंयचें असार खंयचें कशें पळोवचें. गुप्त परीस चिंतामणी. आतां न्ही उदाहरण इतली गोमटी दिलें ती ताजें आनी कसलें विवेचन करता म्हणून ना. आयकया ती. गुप्त परीस चिंतामणी. चिंतामणी तो हातान घेवन कसले सगळी चिंत घालेत घेतो. परीसू लोखंड लायले की भांगार जाता. म्हळ्यार केन्ना तुमकां पयशा कमी पडना जाल्यार ते कसले रस्त्यार पडल्यात वे ना, ते गुप्त आसा ती. जाल्यार प्रगट खडे काच म्हणी. वज्र गुप्त आसता ती. जाल्यार काचेचे आमगेले हार हें ते खडे सगळे म्हणटात ते खंयचे खंयचे खडे आर्टिफिशियल अगदी खऱ्यावर दिसता ती. गुप्त हेम रत्न खाणी. भांगराच खाणी, रत्नाच खाणी गुप्त खंय तावळ सांगिल वरी तांतू उद्दा सोडलें मुळाक रत्न आसा ती तशी. आनी प्रगट पाशाण मृत्तिका. श्रीराम म्हळ्यार माती पाशाण सगळें दिसता ती. अव्हा शंख अव्हा वेल. अव्हा शंख म्हळ्यार उजवी बाजू कशी वळलेलो शंख तो अगदी बर म्हणटा ती, अगदी बर म्हणटा ती. पण तो सहसा मेळना. अव्हा वेल म्हूण आसता ती वेल अशी उजवी बाजून वाडटा. तशी उजवी बाजू सोंडाळ आशिल्ली गणपती तो अध्यात्मान मदत करता म्हणटात. अयो बा तो मस्त कोपिश्ट बा उजवी सोंडा गणपती घेवं नाका ती कल्ल्याक. तरी तुमकां प्रपंच मागची संवय जावन गेल्या. प्रपंचाची मागली की ताका कोप येता. पण आमी जर ते उजवी सोंड्या गणपती हाण ताका जर मनोभावे पूज केली आनी म्हाका श्रेयस दी म्हणल्यार तो श्रेयस दिता आमकां आनी आमगेले अध्यात्मान तो मस्त मुखार व्हरता. तशी गुप्त वनस्पती अमोल. येरंड धोत्रे बहुसाल प्रगट शिंपी. शिंपले मस्त आसता ती. जाल्यार स्वाती नक्षत्रात पावस पण मोती जाले शिंपले एकदम कमी कळ्ळें. आमी एक फंता हांगा वचूलेली खंय सॅन फ्रांसिस्को थंय तावळ ते हाजल्यागी सी शोरास थंय हें आशिल्लें एकली घेवन बशिल्ली ते शिंपले कुट्टोवन दिता. $15 दिवचे कळ्ळें. आनी ते परत दिना ती. पण तांत तशें शिंपले अगदी मौल्यवान म्हळ्यार लॉटरी लागील वरी मस्त जाण लायन लावन घेताले थंय लॉटरी तिकीट घेतात तशी. तशी एकलेक एक शिंपल्यान तूं 2 मोती मेळ्ळे एकल्याक. बाकी जाणांगेले पुरे गेले. अर्थात आमी ते सगळे लॉटरीन घालनी म्हळ्यार तितले डॉलर्स खंय आमकां $15 ते घेवन कल करचेसो. ताचे पेक्षा ते शिंपले कोण केले की तागेले ध्यान करया हो विचार मनांत आयलो. कोठे दिसेना कल्पतरू. उदंड सेरांचा विचार नाका जाल्यार झाड मस्त आसतात रानांत तूं जाल्यार कल्पतरू खंय आसता. आनी कल्पतरू मेळ्ळे तरके कसले कल्पन करची हें मुळांत आमकां येना. म्हळ्यार आमगेले अविद्या. आमी वाटले अयो हो राक्षस न्हय मग आयलो राक्षस हांवें म्हाका खाल्ल्यार खावन घालें. तशी तो प्रपंच आमकां खावन घालता पळयता. पाहता नाही मळयागरू म्हळ्यार चंदनाचे. मळयागरू म्हळ्यार चंदनाचे हें झाड. जाल्यार बोरी बाभळा उदंडी बोरा झाड बाबळी झाड मस्त कांटेश ती. ते श्रीराम म्हळ्यार जे सामान्य आस तें मस्त आस. असार आस तें मस्त आस. कामधेनू जाणीजे इंद्रे. सृश्टींत उदंड खिल्लार. सृश्टींत इतले त्या वेळार ते गायो म्हैसो म्हळ्यार तेंच तांगेलें धन आसतालें न्ही. घोडे हत्ती गायो म्हैसो खिल्लार ते सृश्टींत उदंड खिल्लारे. जाल्यार कामधेनू जाणीजे इंद्रे. कामधेनू कोणाले आसता? इंद्र पद कोणागेलें आसता. इंद्र हें पद आस. सगळ्यांनी देवानी सिलेक्ट करून ताका इलेक्ट करून ताका इंद्र केलेलो आसता. ताका कामधेनू इन इज ऑनर म्हळ्यार ते राय न्ही तो देवांगेलो ताका कसले कमी पूण न्हय पूण तागेले बागलान फक्त कामधेनू आसता. महद्भाग्य भोगीजे नृपवरे. इतर कर्मानुसार श्रीराम. नाना व्यापार करीती जन. अवघेची म्हणती स कांचन. परंतु कुबेराचे महिमान कोणासीसी नसे. वय की नाही. मस्त व्यापार करतात. हांव मातशी श्रीमंत चिक्के मेळ्ळे की ताजे इतलो गर्व जाता. बाप रे ताजे म्हळ्यार कलकी हेशे ते तांकां मेळका म्हूण ना तांगेले बामणांक मेळ्ळ्यार सुद्दां त्या बायलांगेले तोंड खंय की तांगेले दोळे खंय की पळयल्यार एक स्मायल सुद्दां दिना ती कल्ल्याक. तरी बामणाले पयस आस हां. बामणूक मगल MLA आस मगल बामण खासदार आस आनी कलकी आस अशी सगळें मगल बामण मंत्री आस ती जाली मंत्रिणी. हां मंत्रिणी जाली ती तशी.
तर भाव खाता ती तांकां कल्लेस तांकां खुबे रागल महिमा अंगूत ना आपणापेक्षा वयल्यान गेल पळयनात ती तेमी तांकां आपणच व्हडशें दिसता गच्चीर वचून बसता ती जाल्यार गच्चीर वयरी जे आसमंत आसा ताजी उंची कितली आसा तें विमान कितलें व्हड उडचें शकता उंच तें कोणें पळयना ती तेमी तांकां गर्व जाता तैसा ज्ञानी योगेश्वर गुप्तार्थ लाभाचा ईश्वर इतर ते पोटाचे किंकर नाना मते धुंडिती म्हळ्यार कळ्ळें खरे जे ज्ञानी आसता ती ते विश्वाच गुप्त अर्थ स्वाधीन करून घेता ती ते सोदता ती असार लोकांक दिसता सार केन्नाय गुप्तच आसता सार म्हळ्यार खरें म्हत्वाचें आसा रत्न तें गुप्त आसता तशी आत्मज्ञान हें गुप्त आसा पोटभर लोक कल करता ती सगळे पोट्टा खातीरच करता ती किर्तन सुद्दां पोट्टा खातीर करता ती विवेचन सुद्दां पोट्टा खातीर करता ती आनी नाना मतांचे वाद घालतळ बसता ती तांचे भायर कले करना ती जाल्यार हांकल जाल्यार ज्ञानी योगेश्वर गुप्तार्थ लाभाचा ईश्वर इतर ते पोटाचे किंकर नाना मते धुंडिती तस्मा सार ते दिसेना आणि असार ते दिसे जना खरें मस्तच न्ही तें जशी बोरी बाभळी उदंडी कब्बाच हें मस्त जाता पळय की न्ही जाल्यार बाकीच कल्पतरू चंदना झाड अगदी कमी तेमी ताजें मोल मस्त सारा सार विवंचना सार सार म्हळ्यार सार असार हाजी विवंचना साधू जाणती श्रीराम इतरास हे काय सांगणे खरे खोटे कोण जाणे साधू संतांची एक खुणे साधू संत जाणती आता साधूक विचारया म्हळ्यार साधू कोण हे आमकां खंय कळना बरोबर तरी हे साधू संतची जाणता ती दिसेना जे गुप्त धन तयासी करणे लागे अंजन गुप्त परमात्मा सज्जन संगती शोधावा परमात्मा खंय सोद का सज्जन संगतीन तूं तो गुप्त परमात्मा ते आमकां सोदून दिता ती कशी दिता ती कलमीत आमकां दिसच्या लागता तरी आमकां चर्मचक्षुचेरी तांतूं अंजन घालता ती अंजन म्हणून एक हें आसता म्हापश्यां आमगेले आनंद आश्रम स्वामी मठांत थावन धांवन वचुलेले रात्री इत्या म्हळ्यार अशीच न्हय तरी तांकांय समर्थावरीची तांकां आत्मज्ञान जावं का म्हळ खातीर साधन करूंक मठांत करूंक मेळना म्हळ खातीर गुरूंगल शोधान ते धांवन वचुले खंय पूण वचून शिक्का कोरका कळ्ळें मागीर तांकां पट्टाभिशेक जावंच भितर 8 दिवस भितर व्हड स्वामी मुक्त जाले तांकां शिकयतलो कोण हां आनी मठान नाना नमुन्याची प्रापंचिकची क्वेरीज पुराय हाजे अध्यात्माचे कोणें विचारचें येना ती तांकां ना तांकां कले प्रायवसी ना कले ना म्हूण ते धांवन वचुलेले तावळ ते खंय पावल्या ती म्हणून कळच्याक ते एक चल्ल्याक अंजन लायिल्लें ते अंजन लायतले लोक आसता ती सगळ्यांनी ती जायना ते साधू संत आसतात तांकां तें कळटा अंजन लायलें की तांकां दिसता खंय समज ते खंय वचुलें तशी हांगा अंजन हें एक तांणी एक उदाहरण म्हणून दिल्या दिसेना जे गुप्त धन तयासी करणे लागे अंजन गुप्त परमात्मा सज्जन संगती शोधावा सज्जनांगल संगती धोरन तांगल संगतीन त्राबून तांगल सेव करून तांणी म्हणलेले वारे वागून तांगल दास्य भक्ती कोरन हां तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः त्या तत्वदर्शिनः ते आमकां दर्शन करयतात मात न्ही तांकां जाल्लेलें आसता हां तांणी आमी हांतू म्हणटात पळय गुरू हांतू परिज्ञान आश्रम स्वाम्यांगेले हांतू ते कल म्हणटा ती की तांकां म्हळ्यार परमात्मा तत्व आस आनी ते आमकांय दिवचे शकतात हें तांणी सांगिल्लें आसता वय की न्ही तशी गुप्त परमात्मा सज्जन संगती शोधावा ते कल करता ती अंजन घालता ती म्हळ्यार तांकां ती विद्या आसता तांकां कळटा कशी सोडोवन सांगचें म्हणून आनी तांकां स्वता ज्ञान जाल्ली ती तांकां ती शक्ती आसता हां तर ते राय आसता ती ते राय म्हळ्यार कळ्ळें बाकीच्यांगेल ते ईश्वरची गुप्तार्थ लाभाचा ईश्वर ते ज्ञानी योगेश्वर गुप्तार्थ लाभाचा ईश्वर श्रीराम तर असलो हो रायाचे सन्निध होता सहजची लाभे श्रीमंतता रायाने आमकां एडॉप्ट केलें एखाद्याक तर रायागल पुऱ्या श्रीमंती ताका मेळता की ना आप्यापीची हां हांगा श्री हे कोण एकनाथ महाराज तांगेल एक सांगका म्हूण दिसता एकनाथ महाराजांगल थंय केन्नाय कीर्तन नित्य कीर्तन सकाळ सांजे आसतालें तावळे एक गरीब बायल मनीस पाप आनी थंय कीर्तन जालें की आयिल्ल्या लोकांनी खावनूच वचचें
आनी नित्य पुनपाळें जेवण आसतलें कळ्ळें. तरी त्या चेन्नाक भूक लागिल्ली आनी ती दोगां जाणां थंय बसलीं आयकुनच्याक, कल खातीर बसलीं. आयकून तांकां कळ्ळें मस्त मेळटा कळटा म्हूण न्ही, तरी नंतर पुनपाळ खावचें मेळटलें, बरें गोडशें खावचें मेळटलें म्हणून पाप त्या आशेन बसलीं. आनी सगळें जायना पळय खरें तांकां मेळ्ळें. तर दुसरो दिवसू नित्य कशी येवची न्ही, वायट दिसता पुनपाळ खावचें आयलो म्हणून. तर ही थंयच्यान पास जाता तें किर्तन आयकतालें. तरी तो चेडूं रडता. घर आमचें ताका सादें कले दिलें ना, म्हाका पुनपाळच जायी, म्हाका नाथा घरचो पुनपाळ जाय, म्हाका थंय व्हर, ते म्हाका पुनपाळ दितले. तर रोवन आकांत रस्त्यार. तर समर्थ नाथांनी तांकां विचारलें, एकनाथांनी, की हे चेडूं कले रडता म्हूण. न्हय ताका पुनपाळ जाय खंय म्हूण. तावळ ताणें सांगलें, चेडा तूं पुनपाळ जाय वे, तूं नित्य हांगा यो, जाल्यार किर्तन आयकतल्यांक मात्र पुनपाळ मेळटा, नाजाल्यार मेळना. त्यामी ती शिस्त जावंका. ठरावीक वेळार तूं हांगा यो आनी तूं हें करी, कळ्ळें, किर्तन आयक आनी पुनपाळ खा आनी वच. तूं कसलें काम करका म्हण ना, कळ्ळें. तर सांज चेडूं कड्डेर ताका सांगलें, तें पुनपाळ खावन खावन ताका पी येवं लागलें, म्हळ्यार कळ्ळें पातळ उदकाडें. तावळी हांणी म्हळें संत एकनाथांनी, हें अशें खावन खावन नुस्तें तूं पचना शक्ती ना तुका, व्यायाम करी. ताका व्यायामा घालो. तो दंड हें तें कोण कोण तगड जालो आनी जास्ती जास्ती पुनपाळ खावचें लागलो. काम कांय कसलें करचें ना, नुस्तें तें आयकुनचें मात्र. तें आयकुनच्याचेर लक्ष आसता ना जाता. आनी सकाळीं फुडें तें व्यायाम शाळेक वचचें आनी ताणें ताका थंयच राबोवन घेतलो संतांनी, एकनाथांनी. आनी तो फक्त पुनपाळ खावचें आनी किर्तन आयकुनचें. तागेल कल वता, वय की न्ही, आराम पुनपाळ खावचें मेळटात भरपूर. तशी तागेलें नांव गांवबा. कड्डीर कल जाल्यार सगळे जाण ताजो मत्सर करचे लागले. हाका पळय हो अगदी खावन खावन माजला म्हूण. तर तो इतलो माजला म्हूण म्हणलें की आनी कोणें संत एकनाथान ताका माजोवन दवरला. तर ताणें ताका अशी धाडावले, पंच मारल्या, नांकान ताणें रगत येवचें लागलें. तें पाण उरलेलें तागेलें. कल्ल्याक तूं म्हाका कले म्हण, मगल एकनाथ मगल माऊली आसा, तिका कले तूं म्हणचें ना, हांव तुका कशी धाडायतलो. तुगल अन्नाल कल वता, मगल आन म्हाका दितस पुनपाळो. अशी झगडे मारून तो होड जायना पूण तेंच काम करतालो. तर येवन बसचें. शेवटी कल जालें, नाथ मानतार जालें. मानतार जायना पळय, तांकां पाप भाव हे राम कले भावार्थ रामायण बरोवनच्या घेतलें तांणी. कल की 6 अध्याय जालेले, मुखाल व्हरलेले. आनी षष्ठी आयली, नाथ षष्ठी दिवस. त्या दिवस तांणी देह दवरचो आशिल्लो, तांकां गोत्त आशिल्लें दवरचेंच म्हणून. ताणें हाका आपयलें आनी सगळ्यांनी सगळे जाणांक गोत्त आशिल्लें. तांणी डिक्लेअर केलेलें, आपण चंपा षष्ठी दिवस आपण हें करता म्हणून, कळ्ळें. नाथ षष्ठी दिवस आपण देह दवरता म्हणून. जलसमाधी घेवची आशिल्ली तें. तावळी हान्ने थंय व्यायाम करूं वचून कडेन ताका कळ्ळें, कोणकी म्हणलें, तुगेलो तो आन आसा पळय, तो आजी जलसमाधी घेता. ताजे नंतर तो हो आयलो आनी हांणी म्हळें, भंय तुमी अशी जलसमाधी घेतात खंय म्हणून, तुमी कल जाय तें करा, ती मगल पुनपाळ्या वाट कली म्हणून. ताणें सांगलें, अरे बाबा, मगल नंतर तूं पुनपाळ कायम मेळटलें. ना पण तुमी मेळचें नात न्ही म्हाका, पुनपाळ दितल म्हाका मेळचें ना, म्हाका तूं जाय म्हणून मस्त रडलो. तावळ तांणी ताका बोध केलो आनी तांणी सांगलें, पळय चेडा, तूं इतलें वर्स पुनपाळ खावयलें न्हय हांवें, होड केलें न्ही, आतां मगल एक काम करता, हें भावार्थ रामायण अर्द जाल्या, तें मुखावेल तूं बरय. हांव कशें बरोवचें, म्हाका कलय येना. तांणी म्हळें, जीब भायर काडी. ताजेर श्री राम म्हूण बरयलें तांणी आज्यान. आनी ताका सांगलें, आतां तूं बरयतलो. आनी तांणी जलसमाधी घेतली आनी ताजे नंतर मुखार भावार्थ रामायण ह्या अशिक्षीत गांवबान पूर्ण केल्या. हें लिला अवतार. हें ओम राम श्रीराम बरयलें न्ही, तें तशी तें करून घेता ती तशी. रायाचे सन्निध होता सहजची लाभे श्रीमंतता. तो गरीब चल्लो, ताका सगळी श्रीमंती मेळ्ळी, म्हळ्यार विद्येची मेळ्ळी, सगळी मेळ्ळी. तैसा हा सत्संग धरिता सद्वस्तू लाभे श्रीराम. सद्वस्तूच लाभे सद्वस्तू. अव्याव्यस्तास अव्याव्यस्तू. पाहता प्रशस्तास प्रशस्तू विचार लाभे. म्हणून हे दृश्य जात अवघेचे आहे अशाश्वत. दृश्य दिश्य अशाश्वत. परमात्मा अच्युत अनंत, तो या दृश्या वेगळा श्रीराम. दृश्या वेगळा तरी दृश्या अंतरी. सर्वात्मा तो सचराचरी. तो भित्तर भायर भोर नस. एक हांतुना
पियू तोची प्राणेश्वरी हानी कोणे ज्ञानेश्वर माऊलींनी त्या बरयल्या. तांणी पळय ज्ञानेश्वरी बरयली अशी सार असार कड्डे तांणी सांगले ही माया आणि परमेश्वर म्हळ्यार शिवशक्ती पियू तोची प्राणेश्वरी अर्धनारी नटेश्वर तो तशी सर्वात्मा तो सचराचरी विचार पाहता अंतरी निश्चय बाणे श्रीराम. तर तांणी म्हळें आत्ता आपणागल कल्ले संसार त्याग न करिता प्रपंच उपाधी न सांडिता जनामध्ये सार्थकता विचारेची होय कल्ले सोडका म्हणना चेरडा. तान मळवारी तू पुनपळ नित्य खा जाल्यार भावार्थ रामायण बरय आणि तावळी तागल पुनपळ व्यसनापेक्षा बरें व्यसन ताका लागलें रामायण बरोवचें आणि सगळें रामायण तागलें प्रगट जाल्लें. तें जें रत्न आसा तें सगळें श्रीमंती प्रगट जाली कल्ल्याक तरी हो राया गेले संतांक शरण वचूलेलो चेडू तशी आणि तांकां सरळ शरणच वचूला. संसार त्याग न करिता प्रपंच उपाधी न सांडिता जनामध्ये सार्थकता विचारेच होय. हांग समर्थ सांगता ती आत्मचरित्र आपणागलें. हे प्रचितीचे बोलणे विवेके प्रचित पाहणे. तू विवेक करी आणि तुक्क प्रचित येता की ना पळे. प्रचित पाहे ते शहाणे अन्यथा नव्हे. हांव सांगता म्हूण ताचेर विश्वास दवर नाका जाल्यार तूं सतत प्रत्येक गोश्टीन तूं सार आणि असार हातूंत सार शोधी कळ्ळें म्हळ्यार असार पयलीं शोधी तें बाजू करी तुका सार दिसतलें. तें सगळें करतल कोण की आसच हें तुका दिसता. हे प्रचितीचे बोलणे विवेके प्रचित पाहणे म्हळ्यार योग्य विचार करून सार असार विचार करून प्रचिती पळय तू स्वता प्रचिती घे. प्रचित पाहे ते शहाणे अन्यथा नव्हे. सप्रचित आणि अनुमान प्रचिती आयिल्लो अनुभव घेतिलो आणि नुस्तें अनुमानान वय वे हें गोड गोड्ड आसवे अशी तशी आंबो गोड्डू आसवे म्हणटलो आनी आंब्यार रस चाकलेलो तो बीन गडकिली तशी उधार आणि रोकडे धन फाय मेळटा केनकीची उधार आणि आत्तांच्या आत्त मेळ्ळ्या तें म्हत्वाचें की न्ही. तशी मानस पूजा प्रत्यक्ष दर्शन ह्या समदांत हांगा तांणी सांगल्या मानस पुजेचें म्हत्व आसा खंय जाल्यार प्रत्यक्ष जर दर्शन जाल्लें प्रत्यक्ष आत्मज्ञान जाल्लें तरी तें रोखडो अनुभव पुढे जन्मान तरी होणार मुखाल जन्मान केन्ना जातलो आमी कर्तव्य राखचें इतलें कल्ल्याक हा तो अवघाच उदार तैसे नवे सारा सार तत्काळ लाभे. तांणी आमच्यासल्यांक धैर्य दिल्या मुखाल जन्माचेर अवलंबून राबू नाकाची. ह्याची देही ह्याची डोळा तुमकां हो साक्षात्कार जातलो आत्मज्ञान जातलें. उदारी दवरची ना. तत्काळची लाभ होतो प्राणी संसारी सुटतो संशय अवघाची तुटतो जन्म मरणाचा. हे समर्थांक गेले हेस थेंबुटा सागरी बुडाला ह्याची जन्मे येणेची काळे संसारी होईजे निराळे मोक्ष पाविजे निश्चळे स्वरूपाकारे. ह्याच जन्मान तूं ह्याच जमान्यान तूं मनान हे संसारांतल्यान बाजूक सरचें आणि स्वरूपाल्याक एकाकार जावन निश्चल जावचें. थोडो वेळ तरी मेडिटेशन करका. मेडिटेशन हें नुस्तें बैसूनच करका म्हणना. अष्टमुर्ती उपासना म्हणटात स्वामीजी प्रत्येक पळोवचें भंय हें असार आसा हें असार आसा मागीर सार कल्लेस तरी तें करतल जो आसा क्रिएटर तो सार आसा. त्या क्रिएटर म्हळ्यार देव ब्रह्मा विष्णू महेश तांकां करतल कोण आसा ती माय आसा मूळ माया खंयच्यान आयल्या तरी त्या परब्रह्मांतल्यान आयल्या. अशी तें एका मागशें एक उलटे वचूले की आमी वचून पावतात खंय स्वरुपांत. रूप नाम भायर व्हरता ह्याची जन्मे येणेची काळे संसारी होईजे निराळे मोक्ष पाविजे निश्चळे स्वरूपाकारे. ये गोष्टी सकरी अनुमान तो सिद्धची पावेल पतन. हांग कोण शंक घेत की तो सिद्ध जरी असलो तो स्वताक सिद्ध म्हणून घेतिल्लो असलो तरी काही तागले अधोगती जातली. मिथ्यावदे त्यास आण उपासनेची. श्री समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ. तांणी आपणागल उपासनेची आण घाल्या कोणाक आमचेसले लोकांक. अरे मगल हे अनुभव हांव सांगतास ताजेर संशय घेवं नाका. ती आपण सगळें करता म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार हांव सांगील करून पळया. ती हे यथार्थचे आहे बोलणे विवेके शीघ्रची मुक्त होणे तुरंत. असोनी काहीच नसणे जनामध्ये सगळे अकर्ता तू जातलो. सगळं कोण सुद्धा तू अकर्ता जातलो. देवपद आहे निर्गुण वय की नाही.
आमी सगुणांतू अनन्य जाल्यार आमकां तें देवत्व मेळटा तागेलें. पण तें सगुण देवत्व मेळटा जाल्यार देवपद खरें म्हळ्यार देवत्व हें निर्गुण आसता. नामरुपा तीच आसता. देवपदा हे निर्गुण. देवपदी अनन्यपण. प्रत्येकांतू तें देवत्व पळोवच्या शिकाती. हाची अर्थ पाहता पूर्ण समाधान बाणे श्रीराम. देहीच विदेह होणे, करून काहीच न करणे, जीवन मुक्तांची लक्षणे, जीवनमुक्त जाणे श्रीराम. येरवी हे खरे न वटे, अनुमानेची संदेह वाटे. बरोबर. अनुमान म्हळ्यार आमी शंकाच काढता वता ती, आमी विश्वास दवरना ती. मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में हर श्वास में. संदेहाचे मूळ तुटे सद्गुरू वचन. आमकां अशी बैसा श्वासाचेर लक्ष घाला ती. कोण श्वास घेता, कोण घेता. आमी घेतात वे, आमी घेना ती. आणि आमकां घेवच्या जायना जाल्यार एखाद दिवस करे जर जाल्लें तरी मोर वतात आमी. पण तो सतत जागी राबून आमचे खातीर नाम घेता. तेमी ती सद्गुरू वचनांत विश्वास दवरा ती. अनुमानेची संदेह वाटे, संदेहाचे मूळ तुटे सद्गुरू वचने श्रीराम. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे सार शोधन नाम समास नवम श्रीराम. परत हाजो आढाव आमी मुखालपंत घेवया जाल्यार हांगा हो समास कंप्लीट जाता. आणि हाजे इतले आमी देवाचेर विश्वास दवरका समर्थीत याची देई याची डोळा आमकां देवा, आमकां आत्मज्ञान जाय म्हळ्यार जायच. हे देवी आतां नवरात्री चालू आसा, तिल्ले आमी श्रेयस मागून घेवया, श्रेयस मागून घेवया. तिगल प्लव म्हळ्यार बोटी तीन दिल्या, तांतू चोडया. आनी त्या बोटीक आमगेल्या कले जावन हे भितर उदक ये न्ही जाल्यार आमी सरळ भवसागर तरून वता ती. जाल्यार आमी त्या बोटीकच वट्टे काडटा ती. आनी तें उदक झर 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 अंत येता. तशी प्रपंचान आमी आमगेल मनान आमी ताकाच वट्टे काडटा ती. तांतू संदेह करता ती ते मायेंतू. आनी प्रपंच दिल्यार न्हय, परमार्थ बरो आसा जाल्यार प्रपंच कोरून परमार्थ जाल्यार बरें जालें अशी आमी मागून घेतात देवाले. थंय आमी मार खातात. थंय उदक भितर येता नावेंतू आनी ती नाव बुडता. तेमी तशी जावं नये त्या खातीर आमी सद्गुरूंक सुद्दां आमगेल मस्त पाप दिसता. ते म्हणटा ते कितले चुकता ती. हांगा कशी सांगते चुका पडिला ते हे वाट चुकले, अक्कल करची बा हांकां, वय की न्ही. तर तशी आत्ताच खातीर ते कल म्हणटा ती कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी दयाळा, कल्याण करी. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति. हे देवा आमकां कसलेय नाका. आमी वच्चे मार्गारी आमगेल सांगाती राब. आनी आमी कितलेय पण तूं चुकलेल तर आमकां सांबाळ घे. आनी आमकां बरोबर चुकलेल वासरू शे कान्ना गेंड्या दवरून आमकां परत लायनीर हाडी. हें आमी त्या परमेश्वराले समर्थाले मागून घेवया. आनी हें विवेचन पुष्प तांगेर चरणाचेर अर्पण करुया सगळ्यांनी मेळून. नमस्कार. नमस्कारो. आणि તમે મંગળ પ્રસાર મેળ્યા ભાઈને પરા સગળી ઓટુચી અને અંગેલ યાત્રે મુકારો છે. નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. नवरात्रीची आमकां बरी सोय आसा आनी त्या देवील्याक श्रेयस मागून घेवचें तें कळका. आमी परमेश्वरा परब्रह्माल्या कसलें मागचें ना, फक्त तुमगेल्या चरणांत थार दिया ती. श्रीरामाला हेंच मागचें जाल्यार देवील्या कल मागचें. तूं आमकां आमगेल प्रपंच तूं चालय आनी आमकां श्रेयस दी. कसलें मागून घेवची बुद्धी, प्रेयसाक मागून घेवची बुद्धी दिवं नाका. योग आनी क्षेम तें तूं चलोवंक हें मागून घेवया. ती सगळं संकट निवारण करतली. जय श्रीराम.